Odvěgar Polish Korea, Adoni Janka Zulu, Zomia Polska na koni, odwijam biało kaci, stąd wesporacza bata, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो येवकार आयच्या मिसाच्या बलिदानान आयज मिसाची मांडावळ करता ऑल्टर्स सर्वर्स एसोसिएशन आमचे फिरगोजीचे किरीत भाशेन तांचेर आनी तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक ह्या सुपुल्ल्या ल्हान तरण्या भुरग्यांक किरीत भाशेन देवाचें आपोणें फावो जावंक तांचे खातीर आमी मागुया आमचे फिरगोजी खातीर. आमी फिरगोज जाल्यार 400 वर्सां भितर सोदता म्हणटकूच बरे तरेन आमकां नवें मोन दिवंक आमकां सगल्यांक फिरगोजकारांक अदीक आनी अदीक देवान जागृत करूं म्हूण आमचे खातीर मागुया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया आमच्या राज्या खातीर. 7 तारखेर आमच्यो वेंचणुक्यो आसा. अदीक आमी जागृत रावंक आमी सगलीं भायर सरून आमचें मत घालूंक आनी किरीत भाशेन फावो तांकां आमी मत घालून वेंचून काडूंक आमकां मोनाचे उजवाड आमकां किरीत भाशेन आमच्या जिवितान मेळटले बरे आमदार फावो जावंक देवा लागीं खोतखोतीत प्रार्थना आमी करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आज पास्काच्या काळाचो 6वो आयतार. जेजू देवाचो पूत बापाच्या मोगाचो खोद अणभवून आमकां दिवूंक आपयलो. बापा आपलो मोग कोत्ताय तसो जेजू ह्या संवसाराचो येवन आमचो केलो. खुर्सार मरून पासून बापाचो मोग ताणें मनशाच्या वांटून आनी तशेंच करून आमकां आज्ञा दिली. जेजू आमकां आपल्या शिसा दवरून मोगाच्या आज्ञा आयज आमी नियाळ करुया. आमच्या आयच्या सेवा धर्माचो विशय हो जावंक आसा. हांवें तुमचो मोग केलाय तसो तुमी एकामेकाचो करात. आमकां जाय ते भाशेन न्हय पूण जेजू आमचो मोग केलाय ते भाशेन एकामेकाचो मोग करून आमकां कृपा दी म्हूण ह्या पवित्र मिसा बलिदानान देवा लागीं आमी मागुया. आनी बाबा भयणीनो, आमी मोगाची हातयारां जावंक जायते फावटी फाटीं उरल्या. देवान आमचो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक गरज. आमी जावन आसा एक हातयार मोगाचे. आमी जावन आसा देवाचे रुपणे मोगाचे. आमी ह्या संवसारांत जियेतना मोगाक आमी जायते फावटी वालोर दिता फकत कुडीच्या संबंदा सोबे. आमी जावन आसा मोगाचे हातयार सेवा करपाचे. आमी जावन आसा मोगाचे हातयार एकामेका सोबे हुस्को दाखोवपाचे. आमी जावन आसा मोगाचे हातयार बरे आसा ते सगल्यांक परगट करपाचे. जायते फावटी ह्यो वस्तू करूंक आमी फाटीं उरल्या, आमी चुकल्या. हे वेळार देवाची काकलुतीक आम उलो मारुया आनी आमकां बोगूस म्हूण सगलीं बरोबर थोडो वेळ उगी रावन त्यो घडयो आमी नियाळुया जंयसर आमी चुकल्या. जंय मोग आसा थंय आमी राग हाडला. जंय मोग आसा थंय आमी एकामेका सोबे नाटकाय केल्या. जंय मोग आसा थंयसर एकामेका सोबे दुस्मान काडल्या. थोडो वेळ उगी रावया आनी आमचेच भितर आमचे चुकीचे आमी बोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पगड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सूर पुदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा तूं मोग मोगूच तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुजें जिवीत मेळूं ताका तुवें संवसारांत धाडलोय. हातूंत तुजो मोग सारको उगडापोस जालो. ह्या मोगाळ बापाची आमी खोरीं भुरगीं जावंक आनी एकामेकाचो मोग करून तुज्या मोगान जिवंक जेजून बासायल्लो मोगाचो आत्मा आमच्या कारसांनी घाल. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या हा सासना. दोमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रून कोर्नेल्याच्या घराच्या उमराशी पावतोच
कॉर्नेल ताका मेलूंक गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सारकोच पडलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलें, उठ, तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशां मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां तावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रू अशें उलयतात थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांचेर परी पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयलें ते सुनोत केल्ले भावार्थी तटाकले, कित्याक तीं आठवय भासो उलयतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं तें तांकां आयकूं येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो. म्हणटच तांच्यान उदकाचें पवित्र स्नान दिवन कोणाच्यान आडावं येता आनी तेन्ना तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी तांचे कडेन मागलें. देवाचें उतरें, देवाचे वळखकार. आमचो जबाब जावन दी. शेकांचे प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. पोतून म्हणुया, शेकांचे प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सवेस्पराक रोचूंक गांव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केल्लें उत्सोर्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावलेन जैत व्हरूंक सोडवण दिली. जबाब, शेकांचे प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाच्या कुलितान आपलो थीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. जबाब, शेकांचे प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकांचे प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडोवन गांव आनंदाचें उल्हास सोड. जबाब, शेकांचे प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. भागियोन जुआचे पयलें चिटी वेलें वाचप. म्हज्या आपुरबायांच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा तावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमचीं पातकां नाताक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग केलो तो. देवाचें उतरें, देवाचे वळखकार. उद्गार. जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतल्यो. Survispo तुमचे सोवे आसूं. तूं
सुवावा पोरमणी शिशु क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमा जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेनूय तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवेन म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवेन तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवेन तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फोरबायता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नोकरो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवेन तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवेन तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवेन बापा कडेन तुमी मागतात तितलेय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमानी मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी पास्कांचो 6वा आयतार समोर उमता आनी आयचे दिसा किरीत भाशेन मोगा विशीं आमी नियाळ करता तेन्ना सेवाधर्मांत विशय घेतला तो हे भाशेन घेतला. हांवेन तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. बाबा भयणीनो, एक घडणी आसा आनी घडणी तुमी आयकूंक गरजेची. इंग्लीश भाशेन सांगता, कोंकणी भाशेन सांगल्यार ताचो आसोर वो ताचो तितलो अर्थ समजूंक मेळना. There was a monk, he was on his way for meditation and he was on the seashore. As he was meditating, suddenly he saw a scorpion. Ichuk podelo, to butta to podelo. He saw the scorpion drowning. So he ran because the waves were coming, picked up the scorpion, and the scorpion stinged it. So the scorpion stinged him. Immediately the monk left the scorpion and he started nursing his hand, because the sting is always poisonous of the scorpion. विकाडी ताची जी कुसां घालता ती विकाडी आसतात. नाका लागून ताणें ताका सोडून दिलो. परतून तो बुडटा तो पळयलो. ह्या मोठवाशान परतून ताका उबारलो. परतून ताणें ताका कूस मारलें. ही अगेन स्टिंग्ड हिम. परतून ताका सोडलो. Again he started nursing his hand in some other place. परतून ताणें, again he saw him drowning. He picked him up. Again he stinged him. Again he left him and he nursed his hand. There was one man by the side of this incident when it was happening. And he went and asked that monk, "Are you mad? Piso zalai? You're picking up that scorpion and it is stinging you again and again. And then you are stung by that poison and again you are leaving it. Why is it you are doing? Leave it to get it drowned." And Baba Boy, ह्या
मोटवाशान, this monk told him, the nature of a scorpion is to sting. The nature of a monk is to love, is to show compassion, is to reach out to those who are in need. बाबा भयणीनो, एका मोटवासाचो वाव जावन आसा मोगान दुसऱ्यांची सेवा करूंक. एका मोटवाशाचो वाव जावन आसा अदीक उदारपण दाखोवंक. By nature, man is created in love. आनी ताका लागून आमी ते सोबीत एक गायन म्हणटा. I don't know, when we were small, we used to sing that beautiful song. God's love is so wonderful. आयकोलां आसतलें जायते जाणांनी. Yeah, I'm just singing that song for you. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. बरें दिसलें आयकूंक न्हू? Should we do it in actions? Come on, stand up. All stand up. Do it in actions. मातशें पीच वयर काडची. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful. So high, so high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you Can't get around it. Oh, wonderful. So high, so high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. so wide, you can't get around it. Oh, wonderful. बरो आसा लोक, बसात. It's not only necessary that the priest preaches, it's also good that you are active whilst preaching. बरें दिसता that God's love is so wonderful. Yes or no? Yes. Saint Augustine says God has created us as if we are the only person in this world, as if Father Peter is the only one existing. God has created him and he loves him. Same way, God has created each one of you as if you are the only person existing. He says his love is so high, you can't get over it. His love is so deep, you can't get under it. His love is so wide, you can't get under, over and around it. That's God's love. देवाचो मोग इतलो खोल, इतलो वयर, इतलो रुंद आमच्यान तो मेजूंक जायना. आनी हेंच आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकता. पेद्रू कॉर्नेलियसाक भेटूंक तो भेट करूंक वता. He goes to visit Cornelius and Cornelius is a general in the army. शोधपुती आसता. He can command anyone. He can say, come here, go here. He has a big army. Everybody listens to him, but it is he who changes his heart and he accepts baptism at the hands of Peter. He is not a Jew, to Judeo nahi asta. Yet he accepts Christ as his Savior. Baba Boydino, Ramkaratso Shotpoti Kirit Vashin Jezuk Manun Geta. What does that show? That God does not count inequality with us. तूं कोणूय जावं,
तूं चोर जावं, तूं नागोणो जावं, तूं गरीब जावं, तूं ग्रेस जावं. There's no comparison in God's love. देवाच्या मोगांत आमी सगळीं एक सारकी. And that's what Peter says in the first reading. पेद्रून उलोवन देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां तावें जालें. I know that God does not see the difference among us. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्रांत वचत, he may belong to any nation, देवाक भियेता आनी प्रामाणीकपणान चलता, तो की देवाक आवडटा. One who moves in righteousness, God is always there for him. बाबा भयणीनो, आमकां एक विचार. Do we love God? If we love, are we not a replica of God? Has not God created us in love? देवान आमकां मोगान रुचूंक ना काय? हो विचार आमकां. And that's what St. John in his first letter says. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळोंक ना. The one who does not love has not understood what God is, because God himself is love. He has proclaimed this in his own words. He has proclaimed this in his own actions. And Baba Bhayinino, आयचे शुभ वर्तमान, today's gospel is very concrete in what Jesus says. जसो बापान म्हजो मोग केलो तसो हांवें तुमचो केलो. Abide in my love. म्हज्या मोगांत रावात. This is my Father's commandment. It's not mine only. It's my Father's commandment. तुम्ही ही आज्ञा सांबाळशात जाल्यार आनी ताच्या मोगान तुम्ही रावशात जाल्यार, म्हजी आज्ञा तुम्ही सांबाळशात आनी रावतल्यात जाल्यार ही म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे खातीर हांवें तुमकां आय हॅव रिवील्ड दीस थिंग्स टू यू. म्हजी आज्ञा ही. This is my commandment. Just as I have loved you, so also you love one another. What a great commandment. Sometimes, my dear brothers and sisters, we love only for the sake of loving. जायते फावटी हांव मोग करता तेन्ना हांव फकत उतरांनी मोग करता. जायते फावटी हांव मोग करता तेन्ना ह्या मोगान म्हाका कितें फायदो मेळटलो हाचें चिंतून हांव मोग करता. जायते फावटी हांव मोग करता तेन्ना हांव उमक्या मनशाचोच मोग करता. Sometimes I customize my love for the other person. Jesus did not customize his love. No. जेजून आपलो मोग कस्टमाइज करूंक ना. उमक्याच मनशाक हांव मोग करतलो, उमक्याच मनशाक हांव घेतलो. He didn't do that. First and foremost, the Last Supper, he said, he got up from his seat. आपल्या जाग्या वयलो उठलो, रुमाळ बांदलो आनी आपल्या सगळ्या सेवकांक कसो आपूण सेवक कसो जावन आपल्या शिसांचे पांय धुले. दुसरी वोस्त, when he was dying on the cross, he said these words, Father, forgive them for they know not what they are doing. कोण करता आमचे मदें? कोणेय तर म्हाका दुखयलें हांव गाडयो मारता, कोणेय तर म्हाका वायट उतरां म्हणलीं हांव पोत्ती वायट उतरां म्हणटा, कोणेय तर म्हजे सवें झगडीं केली हांव पोत्तो झगडटा. That's our nature. But Jesus never did that in his life. On top, he has given us, तुज्या एका पोल्यार मारल्या दुसरोय पोलो दाखय, show your other cheek to him. Can we do that? Humility is one of the greatest factors in love. When we love a person, we forget ourselves. When we love a person, we always reach out in service to that person. When we love a person, we don't know that what we will get from that love. Because the love is always agape, not eros. The love is always of service, not of getting served. The love is always for the good of the other person. बाबा भयणीनो, आयचे दिसाक कितें भाशेन आमकां करपा मागुया. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर म्हणचो ना.
This is what Jesus said. I won't call you as my slaves. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. I call you my friends. If Jesus had this greatness, if Jesus had this generosity, call us as friends, let us be friends towards one another. A wife being a friend to her husband, a husband being a friend to his own wife, children being friends to their own parents, neighbors being friends towards one another. Let us forget our enmity, my dear brothers and sisters. जायते फावटी दुस्मान काय वर्साचे वर्सां आमी सारतांव, दुस्मान काय आमची वर्साच्या वर्सां आमी बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत पाळटांव. एकामेकाचो मोग करूंक प्रयत्न करुया. Let us be beams of that light which Jesus has given us. If he created us out of love, let us love our neighbor, let us love our fellow beings, let us love our own relatives and our own family members. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. आजच्या दिसाक बाबा भयणो एक तुमकां उलो, आमच्यो वेंचणुक्यो येतात आनी वेंचणुकी येता आसतना आमी बरे भाशेन जाणाव 7 तारखेर आमी मत मारतले. बिस्प साहेबाचो आमकां उलो, पयले सुवातेर सगल्यांनी भायर सरून मत मारचें. आमी जायते फावटी म्हाका कित्याक पडला आसूं, चड वत पडटा, गरमी चड जाता, मागीर हांव येतलो सांजचो अशें आमी म्हणटा आनी आमची जबाबदारी आमी सोंपयता. दुसरे सुवातेर कोण सेक्युलर आसा तुमच्या मना प्रमाणे ताका तुमी मत मारचें. बरें तर आमकां उमेदवार फावो केल्यात, त्या उमेदवाराचें आख्खें जिवीत तुमी तर जाणात, तुमी वळखतात, बरे तरेन तुमी मत मारचें. आनी सेक्युलर म्हणटा तेन्ना आमचें संविधान आसा तें आमी सांबाळूंक वावुरचें. टू सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन. लेट अस वोट फॉर अ सेक्युलर पर्सन. तिसरी वोस्त आमी करता आसतना बाबा भयणीनो आमी उगडास दवरचो. आमकां सगल्यांक एक जबाबदारी आसा. आमीच मत मारलें म्हूण जायना, आमी आमच्या सरभोंवती आसल्या बाबा भयणांक जागृत करुया आनी मत मारूंक वच म्हूण सांगुया. तेन्नाच की खऱ्या देशाची आमी राखण करतले. आनी चवथी वस्त आमच्या जिवितान आमी करतना उदीक आनी उदीक बाबा भयणीनो आमी हांगा थंय वेचे न्हय. देखीक आमकां जायते सवलती दिल्ले आसात. कोण म्हणटा वालांकांनी वचपाचो ताणें अरेंजमेंट केला, कोण म्हणटा नाचीक वचपाची बसी दवरल्यात, तुमी चोत्राय दवरची. बिस्प साहेबान सांगलां ते भाशेन कोणूच खंयच वेचो ना. त्या दिसाक आपलें मत मारतलो, भायर सरून आपली जबाबदारी पाळटलो. आनी शेवटाक बाबा भयणो मत मारूंक येता तेन्ना त्या आदल्या दिसाक जायतीं एनवलपांय तुमकां घडीक पावतलीं तुमच्या घरांनी. घडी ती तांबडी एनवलपां आसतलीं, थोडी ती घडीक हिरवी एनवलपां आसतलीं. तातूंत पयशे आसात ते तुमी घेवचे न्हय, कित्याक शिरापांचे पयशे ते. आमी जायते म्हणटा ते आमचे पयशे, आमचे टॅक्साचे न्हय. तुजे टॅक्साचे पयशे कोणेच तुमकां दिवंक जायनात बाबा भयणो. तुजे टॅक्साचे पयशे तुज्या बरेपणा खातीर वावुरता. हे पयशे जे कोण वापरतात ते शिरापांचे पयशे. तुमी जायते फावटी म्हणटात घेयात आनी बोलद्याकूच मत मारात. तशें तुमी करचें न्हय, घेवचेंय न्हय, तुमचें अंतस्करणूय तुमी बाबा भयणीनो आडवेचें न्हय. आनी तुमकां जाय ते भाशेन अंतस्करणान चवकशी करून बऱ्या नागरिकाक तुमी वेंचून काडचे. हेच आमच्या बिस्प साहेबाचो उलो. तर किरीत भाशेन आमी भायर सरुया. आमचो ह्या देशा खातीर वावर आसा, आमची जबाबदारी आसा ती पाडूंक आमी वावरुया. उबी रावया. हे वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी सामावलो आंकवार मरितान सोलमलो पोस पिलाता काल ताणें कुस सुसले ताका कुस्सा जुळ्ळो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो स्वर्गात चडलो सूर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण शिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भोगतांचो एकठांय पातक्यांचे भोगसणी कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन जेसून कुर्सार मरून आमचो मोग केला तसो आमी एकामेकाचो करूंक आमकां देवाच्या आदाराची गरज आमची थोडी मागणी देवाक उबारून उसली कृपा आमकां मागुया पवित्र सभेचे फुडारी जेजूच्या मोगान रिगून रावूंक म्हूण आनी आपणे अणभवलेल्या मोगान देवाच्या पोरजेची ताणें खोल आवडीन आनी उमेदीन सेवा करूंक म्हूण देवा लागीं मागुया देवान आपणाक एकेरीत कार्या खातीर विचून काडल्यात म्हूण आमचे राजकी फुडारी वळखून घेवन आनी विस्वाशीपणान पोरजेची ताणें सेवा करूंक म्हूण देवा लागीं मागुया आमचो मोग कोत्तल्याचोच न्हय पूण आमचें वायट कोत्तेल्याचोय आमी मोग करूंक शिकूंक आनी अशें आमी जेजूचे पाटलावदार म्हूण मनशांक साक्षी दिवंक म्हूण देवा लागीं मागुया सान फ्रांसीस सावेराच्या रालिकेच्या दोबाजीक दाखोवणेन तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमची तयारी चलता आमी एकल्यान आमचे खासगी जिविताची नवसोरणी करून आमचे कुटुंब आनी आमचो समाज नवो जावंक म्हूण देवा लागीं मागुया थोडो वेळ उगी रावन आमचे वेंचणूक येता ताचे खातीर आमी मागुया बरे तरेन सगळे मांडाबोडीन शिस्त आसून कसलेच अडचण्यो आसना जावं झगडीं झुजां जायना जावं आमची मागणी बापा मुखार दवरुया भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजूची मोगाची आज्ञा पाळूंक आमकां कृपा दी ह्यो आमच्यो खालत्यो गरजो दयेन मानून घे आमच्या जिवितांत मोगाची सुबाम फळां दिवंक आमी पावूं हें आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Vittorio Velar, keep going up. C15, page number 34. C15. She did not so, for
म्हज्या बाबा भयणीनो हे मोशन तुमचें बलिदान सूर पुदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा कोणेय जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना म्हूण जेजून आमकां उगडास केला आनी ताणेंच न्हय इश्टा पासत पूण आमा दुस्माना पासत कुसार आपलो जीव दिलो. ह्या ताच्या उतरां चिंतना व्हडत्या मोगाच्या बलिदानात आमी तुका समर्पिता आनी ताच्या बोडान तीच मोगाची वाट दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुसावय ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसारान सुर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्ताचो गोट पोरगोटुया. जेजूक मेलो, जेजूची मोनजारा. जेजू जेजू मेलो, जेजूची मोनजारा. जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनूच जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर.
आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती सपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सूर काडी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवेदार बापा सुर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज समकायूं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी आमचो दिसपटो गिरास समकांदी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणे पडूं दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद दय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरोवंशे नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी कुशी परमन तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवत चलयताय सासणाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी मोग मोगान जिये हेच ह्या सोम्यान आपल्या जिवितान केल्ली एक उदाहरण ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Sobo
आज्ञा सदां पाळूं आमी तुज्याचे धोल्या तुजी आज्ञा सोशेच पाळूं तुजी आज्ञा लोकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. उबी रावया, प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्यो आज्ञा पाळून जेजू तुज्या मोगान सदांच जियेलो, तशेंच ताच्यो आज्ञा पाळून आमी ताच्या मोगान जिवची म्हूण ताणें आमकां सांगलां. सदांच पूण भोव करून ह्या सातोड्यान ह्या तुज्या उतरा पोरमोणे चलून आमचें चालतें जिवीत तोखता तसल्या फळांनी सुफोड करूंक आनी असो जेसून भासायल्लो संतोश आमचे भितर सांबाळूंक आमी अंतरेकतांव. ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्याक आमच्या काळजांनी जिवंक धाड म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसूया. सुमानाच्यो कार्यावळी गेल्ल्या आयताराक इगोजेन कलेक्शन जाला 25,230 रुपया. फुडल्या आयतार फुडलो जावन आसा पास्कांचो 7वो आयतार 2 मिसां. फुडलो आयतार जावन आसा सोमयाच्या सौर प्रवेशाची दोबाजीक परब. पयले मीस 6:30 वाजता. मिसाची मांडावळ करूपी मारिया इमाकुलात समुदाय आनी रेजिडेन्सी रेजिना मुंदी हांगासर रावतली आमची बाबा भयणां. दुसरे मीस 8 वाजता मांडावळ करपी होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी. पवित्र संस्काराची बसवण बुधवारा आनी शुक्रारा दिसा सकाळची जातली 6:30 वाजता. आयताराचें ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा दिसा आमचे इगोजीन 6 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी दाबोली कपेलान 6:30 वाजता जातलें. किरीत भाशेन मिसां आमचे इगोजेन ह्या दिसांनी मोरनाची मिसां हे भाशेन उगडासाची 10 तारखेर 7 वाजता सोंपलेल्या जोसफीन डिकॉस्ता हाच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास मीस जातलें 7 वाजता. 11 तारखेर सोंपलेल्या सी.के. वर्गीस हाचो 3ऱ्या वर्साचो उगडास मीस जातलें सकाळच्या 7 वाजता. 11 तारखेरूच
सोंपलेल्या जुजे गामाच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास मीस जातले 8 वाजता आमचे फिरगोजील. सेंट जोसेफ वाज इन्स्टिट्यूट ऑफ एड्युकेशन कोर्ताली कुडीत करूंक लायता. डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एड्युकेशन DED कोणाकूय करची कुशी आसा जाल्यार तुमी एडमिशन घेवंक तांची एडमिशनां उक्ती आसात. तशेंच कोणूय एडमिशन बॅचलर ऑफ सायन्स इन केमिस्ट्री, मायक्रोबायोलॉजी एंड बॉटनी कोणूय तर घेवंक सोदता एडमिशन, ती एडमिशनां उक्ती आसात. माहिती तुमकां जाय जाल्यार आमच्या नोटीस बोर्डाचेर आमी घातलेली आसा. बाबा भयण, ह्या संदर्भान तुमकां सांगला ते भाशेन आमच्या राज्याची वेंचणुक्यो 7 तारखेर लोकसभाच्यो म्हणटकूच किरीत भाशेन आमी सगल्यांनी भायर सरचें म्हूण बिस्प साहेब आमकां उलो मारता. आमी बोली जावचे न्हय. कोणूय आमकां कितेंय सांगता, एनवलपां घेवन येता, हाची आमी बोली पडचे न्हय. दुसरें आमी बोली पडचे न्हय. हांगा तुवें देवस्थान वचपाचें, ते आमकां एलिसांचो दीस म्हणटच पिकनिकेक या, हें आनीक एक गोश्ट आमी करता, ती आमी करची न्हय. कित्याक सैतान जाय ते फावटी नाळूंक आमकां सोदता. खरे नागरीक कशे आमच्या देशाचे भायर सरुया. एकामेकाक शेजार सांबाऱ्यांक कोणूय वचूंक तर जायना, तांकां व्हरूंक आमी आदार दिवया. दुसरी गोश्ट, आमी सेक्युलर आसा त्या मनशाक विचून काडचें म्हूण तो आमकां उलो मारता जाल्यार हेंच आमी मतान धरून कोण आमचो कॅन्डिडेट, कोणाक आमी मत मारतले हें चिंतून आमचें मन उजवाडावंक आमकां सगल्यांक बरे तरेन नागरिकांक आमी जाणाव, ताका आमी मत मारुया. आनी तिसरे सुवातेर आमी बाबा भयणो आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा ताचो सांबाळ करूंक आमी बोली जावचे न्हय म्हूण तुमचे लागीं मागता. म्हणटूच चतरायेन आमचें मत आमी त्या दिसा वचून सकाळच्याच आदेसाक वेचें, कित्याक जितले आमी सकाळीं वेता तितलें आमकांय बऱ्याक पडटलें आनी उदीक आमी बेगीन बेगीन करूंक पावतले. म्हणटच पयलेंच सकाळीं वचून आमी बेगीन आमचीं मतां मारचीं म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. देवाचे कृपेन काजार जाता जॉस्मन झेवियर एंथनी, पूत रेमेडियस फेर्नांडीस आनी आंतोनेत फेर्नांडीस रावता नागवा. लग्न जाता अलिशा फेर्नांडीस, दू आंतोनियो फेर्नांडीस आनी डॉरेटी फेर्नांडीस रावता इग्रेजा चिकालीम. देवाचे कृपेन काजार जाता रॅमसन मार्तीस डॉमिनिक कुतिनो, पूत डॉमिनिक कुतिनो आनी पोब्रिना कुतिनो रावता सांवर्डे. लग्न जाता डिना लुकस, दू कायतानो दोमिंगोस लुकस आनी सेबास्टियाना मेंडीस रावता रेंद्राबाद दाबोली. देवाचे कृपेन काजार जाता सनीक वोल्वोयकार, पूत गणपत एस वोल्वोयकार आनी कार्मीन वोल्वोयकार रावता रेजिना मदी चिकाली. लग्न जाता फिना पेरेरा, दू डायगो जासिंता पेरेरा आनी क्रिस्तालिना पेरेरा रावता बोटलें सेरावलीम. हांचे मदें आडकोड आसल्यार तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर मागणें सगलीं म्हजे उपरांत म्हणटलीं. आबा बापा, तुवें आमकां आपल्या मोगान रोचल्यान तुजो मोग आनी हुस्को आमच्या काळजान घाल्यात. तूं महान आनी पदवेदार देव. आमच्या जिविता पासत आमी तुका दिन वाचतां आनी आर्गां दिता. बापा, तुवें आमकां तुज्या मोगाचे सृश्टीचो आनी रचनेचो अधिकार दिला. ताका सांबाळूंक आनी मोगान वाडूंक एकामेकाच्या मोगान आनी भावपणान जिवंक तूं आमकां सदांच उलो मारताय. बापा, तूं आमच्या कुटुंबाचो दोनी तसोच राष्ट्रांचो आनी सरकारांचोय तूं दोनी जावन आसा. तुवें इस्रायल पोरजेक तुजी महान पदवी दाखोवन सुटका फावो केली. तूं तांचो राखणदार आनी गवंडी जालोय. आपस्वार्थी आनी मनीसपण नासलोल्या प्रशासनाच्या
सोबक्यांतली आमकां निवार आमच्या भुंयचो इदवास करता आमच्या ग्रेस्त दायजाचो इबाड करता वर्सां काळाचो आमचो एकवोट तुटयता आनी आमच्या काळजांनी भिरांत घालता तसल्या पक्षाच्या सोबक्यांतली आमकां सुटका फावो कर हे वेंचणुकेन आमी आमचें मोलादीक मोत घालतना तूं जा आमच्या गिन्यानाचो उजवाड दाखोवन दी सायबा आमकां बरे फुडारी जे तुज्या उतरा प्रमाणे चलतले तुजी आज्ञा पाळटले आनी तुवें दाखयलेल्या वाटेर चलतले तसले फुडारी विचून काडूंक आमकां स्पश्ट करून दाखोवन दी आमकां जागृत कर सायबा की आमी जावन आसा म्हूण एक भावार्थाचो समुदाय आनी आमचें आपोवणें जावन आसा जावंक ह्या संवसारांत उजवाड आमकां जागृत कर सायबा आमचे हात जे आमी मागण्यांत उबारता ते सोकला हाडून जाणवायेन मोत मारूंक आनी हेच भाशेन आमी आमचें मोलादीक मोत घालपाचें कार्य पाडूंक आमचें गिन्यानान बोर आमचो शिक्को मारून आमचो फुडार आमच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळूंक आनी तेच भाशेन आमची संस्कृताय आनी आमचें भावपण थीर करूंक आमकां जागृत कर सायबा आबा बापा नेहेमियस ह्या साद्या मनशाचें मागणें तुवें आयकलें आमकां तुजी दया दाखय आनी आमचें मागणें आयकून घे हें आमी मागताव तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन जबाब जातलो माग आमचे पासून गोंयच्या पुता सांत जुझेफ आसा माग आमचे पासून गोंयच्या सायबा सांत फ्रांसीस सावेरा आमकां केलीन सांडू नाका बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन शबदा गीत घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7